न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, न्यूजरूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सा कडल्यान। आयच्या दिसा कोमुंदादीची वेंचणूक जाली। ह्या वेंचणुकेनी कितें कितें घडलें हें जाणा जावन घेवया दिप्ती कडल्यान। सगळ्यान पयलीं या तुजे कडेन। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयज कोमुनिदाच्यो समितींची वेंचणूक जाल्ली आसा। हातूंत दिकरपाल कुट्टळे ह्या सगळ्या वाठारांचो आस्पाव आसा। तर सुरावले उत्तोर्डा ओर्ली ह्या आनी कांसावली ह्या कोमुनिदाच्यो वेंचणुको कोरोनाच्या उणावाक लागून अडकल्यो। तर कळंगूटच्या कोमुनिदाच्या अध्यक्षपदाचेर एंथनी डिसुजा, एटर्नी पदाचेर आगोस्तीन फ्रोएन्सो अशा जाणांची तांची वेंचणूक जाल्ली आसा, निवड जाल्ली आसा। तर काकोड्या अध्यक्षपदाचेर किशन सावंत हांची निवड जाल्ली आसा। तर सोडये शिवोले हांगा पुजा फर्नांडीस हिची अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्ली आसा। ही तुमकां सविस्तर बातमी आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनीक अपडेट अशी म्हणल्यार दिवचले वेदांताच्या ट्रकांची रातची धडधड सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। मध्यान राती ते फातोड मेरेन मिनाची येरादारी जाता। रातच्या वेळार जावपी ट्रकांचे धडधडीक लागून आमकां त्रास जाता अशें सारमानसाच्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा। मजगती रातच्या वेळार जी मिनाची येरादारी जाता ती सुरक्षीत आसा असो दावो दिवचल ट्रक धनी संघटनेन केला। ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आतां फुडें या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळया। आयज म्हळ्यार काल मध्यान राती कामुल्ले 2 व्हिलर आनी एक कारी मदीं अपघात जाला आनी भिरांकूळ अपघात जाला आनी ह्या अपघातीन दुचाकी चलोवपी एरन फर्नांडीस शिवोलेचो तरणाटो आसा ताका जाग्यारूच मरण येयल्लेलें आसा। आनी दुसऱ्या दुचाकीचेर आसलो तो ऋग्वेद बांदोडकार हो गंभीर जखमी जाल्यान ताका उपचारा खातीर सद्या GMCत दाखल केला। आनी अपघात जावपाचें कारण म्हळ्यार जी 4 चाकी आसली ती फाटल्यांतल्यान ओवर स्पिडीन येयली आनी दोनूय दुचाकींक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्लो आसा। दुसरी बातमी जी म्हळ्यार सांग्यार एका घरांत चोरी जाल्लेली आसा आनी आतां सद्या क्रिसमस चालू आसा आनी लोक तेन्ना मिसाक गेल्ले सकाळ सुमार राती 11:15 मिसाक गेले तो फायदो घेवन चोरांनी घरांत चोरी केली आनी घरांतले सुमार 3.5 लाख आनी कॅश फारायल्ले आसा। पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला आनी ह्या चोरयेचो फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा। आनीक अपडेट अशी म्हणल्यार दुर्गानगर मुशीरवाडो कोलवाळे हांगा पोरणे चिरे खणीचे तळयेंत एक मानगे सापडले। थंय आशिल्ल्या तरणाट्यांनी त्या मानग्याक वाटोवन थळाव्या म्हणजे रान खात्याच्या सुवादीन केल्ले आसा। फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळया। आजची जी बातमी म्हणजे आयज दिल्ली पोलिसांनी धाड घालून सुमार 2 कोटीचो जो गुळे वखद आहा ती जप्त केल्लेली आसा। आनी जी गुळे वखद आहा ती गोंयान अशी म्हायती मेळ्ळा की जी गुळे वखद आहा ती रेव पार्टी लागून हाडपाची आसा अशी म्हायती मेळ्ळा। आनी ह्या प्रकरणांत तेंच्यांनी 3 जाणांक अटक केला आनी ह्या 3 भितर 2 जाणांचे गोंयकार अशी म्हायती मेळ्ळा। ही जी बातमी आहा तुमी सेंट पीम लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे दिवचल पिळगांव वाठार चडशी जमीन शेताची जमीन आहा ती पडीक पडले। आतां मेन टोटल 90% जमीन आहा पळय ती पडीक पडलेली आसा। आनी थंयसरले शेतकार अशें म्हायती मेळ्ळा की थंयसरले शेतकार आतां शेती करिना। ही जी बातमी तुमी सेंट पीम लायव्ह बुलेटिनाक पळया। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे काल राती शेनवारा राती मडगांव न्यू मार्केटांतली 3 दुकानां चोरांनी फोडली। तांकां टोटल 6 दुकानां फोडपाची आसलेली आनी तशेंच तेंच्यांनी ते 3 दुकानांतले जे कावंटरान जितले पयशे आसले
ते घेतल्यान तेंच्यांनी पळ काडलेली आसा. ते उपरांत मागीर सकाळी जेन्ना ही घडणूक उक्ताडार आयली तेन्ना मागीर पुलिशें कैद केलें. पुलिशें वचून थंयचो पंचनामो केलो आनी उपरांत आतां थंय आनी अशी म्हायती मागीर थंयसर CCTV कॅमेरा जे लायिल्ले ते सगळे मोडून उडयले आनी थंयसर फकत खुबशीं दुकानां आसा आनी फकत एकूच सेक्युरिटी आशिल्ले आनी थंयसरले जे दुकानकार आनी काळजी उक्ताली. जी बातमी तुमी सेंट पिमला बुलेटिनाक पळयात. आता सध्या क्रिसमस जाल्लो आसा आनी आतां नव्या वर्साच्या येवकारा खातीर तशेंच सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीच्या दर्शना खातीर भरपूरशे पर्यटक येता आनी ह्या पर्यटकांनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पोरणे गोंया आनीक पुलीस धाडून बंदोबस्तांत वाड केल्ल्याची म्हायती उत्तर गोवा अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्ली आसा. फुडें या सुशांता कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळया. कळंगूट वाठारांत एका बोगस IAS अधिकाऱ्याक कळंगूट पुलिशेन अटक केल्ली आसा. हो बोगस IAS अधिकारी जावन ताचें नांव आसा मनोज कुमार. तो ओडिशाचो. तो 20 तारखेर गोंया आयिल्लो आनी ताणें थंय कांय क्लब धन्यांक तशेंच जे शेकवाले आहात तांकां धमकी दिल्ली. ही जी सविस्तर रिपोर्ट आहा तो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो आतां पर्यंतच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता. तातूंतूय तुमकां गोंया सयत भायर कितें घडटाय आमी तुमकां दाखयता. तर तेय तुमी मुजरत पळोवचें. इतले म्हणीत हांव संजना काणेकर हे न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नाळीकर आनी नितीन गंगावणे सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.